आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचो मुखेली श्री रविशंकरान बायलांक मूज बांदपाचो नवो उपक्रम सुरू केला। मडगांवां एका खासा कार्यावळीन दादल्याबरोबर 21 बायलांक मूज बांदली। संतोष स्वामीन तांकां मुजीचे धर्मीक विधी आनी गायत्री मंत्राची दीक्षा दिली। पुराण काळान बायलांकूय मूज बांदताले म्हूण श्री रविशंकर सांगता। मुंज करप ही आतां मेरेन दादल्यांची मोनोपोली आशिल्ली। आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे मुखेली श्री रविशंकरान आतां बायलांनी मुंज करची अशें सांगलां। मडगांवां जाल्ल्या एका कार्यावळीत दादल्या वांगडा बायलांची मुंज जाली। सनातन धर्म आनी सनातन धर्मांनी चालून आयिल्ली रिती आसा आनी हातूंत बायलोय पयलीं आशिल्ल्यो, मैत्री गार्गी हाचे सारक्यो बायलो आशिल्ल्यो आनी ताणें मुजी बांदिल्ल्यो। आतां मदल्या काळान हें लुप्त जालें आनी आतां आमच्या गुरुजींनी सगळ्यांक मुक्त द्वार केला। देवळान जशें कोणाकूय येवपाक मेळटा तशें हें ज्ञान कोणेंय घेवचें। गोंयांत आमी हे पयलेच वेळा कार्य केलां म्हणजे मुजी बंधन बायलांचें आनी आमकां प्रतिसादूय बरो मेळ्ळा। कितले बायलो हांगा जवळ जवळ 20 बायलो आसा आनी चलेवा जातले आनी सगळीं जाण आमी 30 जाणां सुमार आसा, पूण तातूंतले 20 बायलो आसा। पुराण काळांत बायलांची मुंज जाताली, मदीं ती बंद जाल्ली ती श्री रविशंकरान आतां चालू केल्या अशें संतोष स्वामी म्हणटा। पयलींच्या काळीन सगळ्यांक खातीर मुंज केली जाताली, म्हणजे महिलां खातीरय आशिल्ली आनी पुरुषां खातीरय आशिल्ली। तेंच ट्रेडिशन गुरुदेव परमपूज्य श्री रविशंकरजीन पुन्हा सुरवात केला की महिलांक आनी पुरुषांक हो समान अधिकार दिवपाचो उपक्रम गुरुदेवान हो सुरवात केला। बायलांनी मुंज करप गरजेचें आसा अशें वेंकटेश हेगडेचें म्हणणें आसा। खरें म्हणल्यार हो बायलांक सशक्तीकरणा खातीर एक सुंदर उपाय, कित्याक बायलांक आज कितें जालां की पयलीं भशेन बायलो घरनात। मडगांवच्यान दत्तराज नायक। प्रधानमंत्री मोदीचेर राहुल गांधीचे आरोप आयकून बीजेपी जळवली। कॉर्पोरेटांच्या घुस्तार मोदीचे सरकार आयला, मोदी तांची भरपाय करता। सरकार शेतकारांचो न्ही उद्देजकांचो म्हूण राहुल गांधीन दिल्लीतले किसान महारॅलीन आरोप केल्ले। भूसंपादन विधेयका आड काँग्रेसीन आयतारा किसान रॅली घेतली। राहुल गांधीन इतिहासीक जनमत कौलाचो अपमान केला। ताणें लोकांची माफी मागची म्हूण बीजेपी उलयली। बीजेपीन काँग्रेसीचो वाद्रा डेव्हलपमेंट मॉडेलय वयर काडलो। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। क्या हर हार के बाद उनकी रीपैकेजिंग की जाएगी क्या? तो कांग्रेस पार्टी कितनी बार राहुल गांधी को रिलॉन्च करती रहेगी? When Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi talk about Gujarat model of development and land acquisition, we would like to very gently ask, kindly reply, what is the Vadra model of development and land acquisition? Where the entire state apparatus, laws were bent and abused to ensure windfall gain for someone connected to the family. And those lands belong to the poor farmers. मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लेकर करके हम चुनाव जीते हैं। We would demand that Rahul Gandhi please apologize to the people of country for insulting the most popular mandate in the last Lok Sabha elections. और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। We condemn this brazen contempt against the popular mandate. येता ते वेंचणुकेन प्रियोळाच उबो रावतलो म्हणपाचे दीपक ढवळीकार सांगिना। शिरोड्या रावतलो काय म्हूण विचारल्यार नाय म्हणिना। 2017 मेरेन खंय मोगो बीजेपीची युती उरतली। दुसरे वटेन फुडल्या 2 वर्सांत कितें जायत सांगू नजो म्हूण दीपकच उलयता। पत्रकारांनी दीपकाक शिरोड्या रावता काय म्हूण खोदून विचारले, तो ना म्हणिना। प्रियोळा आरक्षण लागले जाल्यार खंयूय रावचो पडूं येता म्हूण खंय ताणें काम सुरू केलां। 2 वर्सांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेत कितेंय जावं येता अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक दिसता। बातम्यो खूब येता, कोण म्हणटा शिरोडा, कोण म्हणटा साखळेच्यान, कोण म्हणटा फोंडेच्यान, पूण तितलो हांव कार्यक्षम आसा। जर रिजर्व जालो खंयचोय जाल्यार दुसरे कडेन वचून
वचून निवडून येवपाची क्षमताय तुवें दवरूंक जाय। हांगा तर रिजर्वेशन जालें, फाल्यां एसटीचें रिजर्वेशन जालें, महिला रिजर्वेशन जालें, म्हणून सगळी कडेन कार्य चालू आसा। खूब उशीर आहा, थोडे 2 वर्सां आहा। 2 वर्सांत कितें घडामोडी जातल्यो फाल्यांच्या राजकारण तुका खबर आहा, कितें जातलें खबर ना। 2017 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत मगो भाजपा युती जावची अशें मगोक दिसता। मात 15-20 मतदारसंघांनी वेंचणुकेची तयारी चालू आसा। एका वर्सात 1 लाख सदस्य नोंदणी करपाचे ध्येय आमच्या समोर दवरिल्ले आसा। जवळ जवळ 37,000 सदस्य नोंदणी मगो पक्षाची जाल्ली आसा आनी मगो पक्ष परत एकदा गोंयभर बळकटी घेवपा खातीर सगळ्या जवळ जवळ 15-20 मतदारसंघात आमी काम चालू केलें। 2017 पर्यंत आमी युती केल्ली आसा आनी आमीच म्हणटा न्ही आमकां युती जाय म्हणून। युती केल्यारूच सरकार एक स्थिर सरकार मेळूं शकता हें आमकां 2012चे निवडणुकेक कळून चुकलें। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक विराम।